मोगाचें न्हू आमी जेवच्या वेळार बशी बोरन आसलेले पळोवंक आमी आशेता न्ही गे. तातूंत कांय इल्लेशें रुचीचें वा मोगाचें म्हणून आसा जाल्यार गरजेचें इल्लेशें सडीत काणगेल्लेंय आसा. आयच्या दिसा आमची भलायकी सांबाळच्या आमच्या प्रयत्नांत वजन कशें उणें करचें म्हणलें भें आमकां दोसतना देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 1 अध्यायांत 7व्या वळेंत देवान आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना. बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रणाचो आत्मो आमकां दिला. वय देवान आमकां स्वनियंत्रणाचो आत्मो दिला आसतना कुशेचें, मोगाचें आनी रुचीचें जेवण पळयत आसतना त्या स्वनियंत्रणाचो विसर पडटा. आज आमी निचेव करया. देवाच्या उतराच्या प्रेरणाखाल स्वनियंत्रणाचो अभ्यास करया आनी एक भलायकेचें जिवीत जेजूच्या नांवान आमी जियेवया. आमेन.